देश तसो भेस म्हणतात आणि भेसाप्रमाणे बदलतात ती जेवण पद्धती। सगळ्या राज्यांची, देशाची, प्रांताची आणि वेगवेगळ्या जाती धर्माची वेगवेगळी जेवण पद्धती। काणकोणाचो पदार्थ जाता तो पेडण्या पावता म्हणसर त्या पदार्थाचें नांवूय चेंज जाता आणि त्या पदार्थ करपाची जेवण पद्धती। नमस्कार, स्वतःच्या आयच्या भागान आमी आयल्या शिरोडवाडी मुळगांव हांगासर आणि साळकर कॉलनीन आमी हांगासर आयल्यात आणि आमची आयची गेस्ट वंदिता कोटकर हांचे कडल्यान आमी शिकतले आमचे आयचे 2 पदार्थ। तर मेळुया आमच्या आयच्या गेस्टाक आणि जाणून घेऊया ताजे बद्दल आणि शिकुया ताजे कडल्यान 2 पदार्थ। आमचे आयचे गेस्ट वंदिता कोटकर हाणे B.Pharm गोवा फार्मसी कॉलेजींतल्यान केला। सध्या ते गोवा मेडिकल कॉलेजीन फार्मासिस्ट म्हणून काम करता। खूबशा सोशल एक्टिविटीजांत भाग घेवपाक ताका आवडटा। आपले प्रोफेशन आणि घर ते बऱ्या तरेन सांबाळटा। वंदिताच्या आमी घरा पावल्या आणि वंदितान आमचो खूप सुंदर असो वेलकम केला आणि आमी रोखडीच भितर वतले किचनान आणि आमी सुरवात करतले आमचे आयचे 2 पदार्थ करपाक। वंदिता कोटकर बरोबर शिकुया आमचे आयचे 2 पदार्थ। वंदिता, आयचे 2 पदार्थ तूं आमकां खंयचे शिकयतले? आज आमी पयली करतली चिकन चिली आणि मागीर भरिल्ले बांगडे स्टफ्ड मॅकरेल। सो दोन्ही आयचे जे पदार्थ आसा ते खूपच इंटरेस्टिंग अशें आसा, कित्याक हे 2 पदार्थ अशें कोणूच आसना की तांकां आवडना अशें। तुका स्वता कितले आवडटा? म्हाका चिकन म्हटल्यार नुस्तें आमकां खूब आवडटा। म्हाका म्हज्या चल्याक म्हज्या मिस्टराक सगळ्यांक सो आणि दीस इज मातशें डिफरंट तरेचें म्हणजे आमी हॉटेलान खाता पळय तसली चिली न्ही, दीस इज गोवन चिकन चिली। ओके, गोवन तातूंत ग्रेवी बीन आमच्या स्टायलीन वता, सॉसीस बीन चड वचना, सो दीस इज लिटल डिफरंट। सो पळोवया आमी हाचे इन्ग्रेडियंट्स आनी आमकां वंदिता दाखयतले हे कशें करपाचे ते। ओके, चिकन चिली करपाक आमी घेतला चिकन 1 kg, अनियन बारीक उबो चिरून घेवपाचो, अरावंड मिडियम 4 अनियन्स घेतले आमी। मागीर जिंजर गार्लीक पेस्ट, मीठ ते तुका जाय तितले घेवपाचे अकॉर्डिंग टू युअर टेस्ट। मागीर पिंच ऑफ शुगर घालपाची, घी, मागीर ग्रीन चिलीज उबे कट करून, कोरिएंडर लिव्स बारीक चिरून, मागीर लायम ज्यूस, हे आमी ऑयल घेतला, मागीर टोमॅटो केचप, हळदी, मागीर हे जे आसा पळय ते गरम मसाले आसा, कोरिएंडर, जिरा, पेपरकॉर्न्स, मागीर लवंगां, मिरची, हे सगळे आसा पळय ते गरम मसाले मातशे रोस्ट करपाचे आनी बरें ग्राइंड करून घेवपाचे। सो तो ड्राय मसाला पावडर आसता पळय तो लिटल आमचो फ्लेवर। ओके, सो तूं म्हणटा हाजे आमकां पावडर सेपरेट पावडर करपाक जाय या 4-5 इन्ग्रेडियंटाची गरम मसाल्याची। मागीर टोमॅटोज आमी 2 घेतला, 1 किलो चिकन आसा जाल्यार 2 टोमॅटो फायनली चॉप्ड चलता। मागीर हे आयटम्स हांवें पर्पजली मदीं काडून दवरल्या बिकॉज हाजी आमकां ग्रीन पेस्ट करपाक जाय। सो हातून वतली कोरिएंडर लिव्स, मागीर 4 ग्रीन चिलीज, मागीर आलें वतले आनी लसूण। ही आमची टिपिकल आसताच पळय ग्रेवी करपाकशी, सो ती ग्रेवी वतली तातूंत। ओके, सो आमी चिकन चिली खूब फावटी रेस्टॉरंटान खावपाक स्पेशली वता, पण ती आमी चायनीज स्टायलीन खाता। सो हांगासर आमकां वंदिता दाखयतले ते गोवन स्टायलीन चिकन चिली। सो पळोवया आमी हे कशें करपाचें ते। सो हांवें तुमकां म्हणिल्लें तशें आमी ग्रीन पेस्ट केल्या, कोरिएंडर, ग्रीन चिली, मागीर आलें आनी लसूण घालून। ओके, सो ती पेस्ट आतां ह्या चिकनाक बरें मीठ, ही पेस्ट, हळद थोडी आनी लायम ज्यूस हे लावन बरें 1 वर भर तरी मॅरिनेट करूंक जाय, एटलिस्ट 1 hour। तितली ताजी टेस्ट बरी येता। सो चिकनाक आमी ग्रीन पेस्ट लायली, मागीर मीठ, लायम ज्यूस आणि थोडीशी हळद। सो ग्रीन मसाला, हळद आणि लायम ज्यूस आमी हितून घालून बऱ्यापैकी आमी हे मॅरिनेट करून घेतली आणि 1 वर ऑलमोस्ट 1 वर दवरपाक जाय, कित्याक जितले आमी हे मॅरिनेट करता तितले टेस्ट चिकनाक बरी येता। कांदो आतां आमी बरो तळसून घेवपाचो, सॉफ्ट जावपाक जाय बरो। कितले घेतला म्हणल्यार कांदे हितून हे? आता अराउंड 1 किलो चिकनाक मोठे आसा जाल्यार 4 और
बारीक आसा मिडियम आसा जाल्यार 5 कांदे तरी घेवपाक जाय. ताजीच मागीर ग्रेवी जाता न्ही बरी. पण हो ओवरऑल हो डिश करपाक आमकां कितलो वेळ लागता? जर सगळी तयार आसा चिकन बिकन जाल्यार हाफ एन आवर सुद्दां पुरो. मातशें मॅरिनेशनाकूच टायम लागता. सो पयलीं तुवें हाडून ते मॅरिनेट करून दवरले न्ही जाल्यार मागीर तुका इजिली करूं येता. तूं हो पदार्थ खंयच्यान शिकलें? म्हणजे हो बेसिकली आमी जर म्हणलें तर रेस्टॉरंट स्टायल न्ही, हो डिफरंट. सो तूं आपले स्वताचें ओन कितें तरी घातलें आसतलें हितून. हय हय. म्हाका हो कोणें सांगिल्लो डीश, कारण म्हाका ते चिकन आमी सदां हॉटेलान खाता ते खूब सॉसीस वता हे वता. सो हेल्थ पॉयंट ऑफ व्यू हो मातशें चड बरी चिकन चिकन. जेन्ना हांवें ट्राय केली पळय म्हज्या घरान सगळ्यांक आवडली, खूब आवडली. ओके, सो कांदो आमकां सारको सॉफ्ट तळसून घेवपाक जाय आनी सारको शिजून ताजीच आमी ग्रेवी करतली. सो जितलो तो शिजता तितली ग्रेवी आमकां ताजी बरी जातली. सो ऑफिस आस तुजें आनी घर घरांतलें किचन कशें सांबाळटा? म्हजी माय आसा ती खूब हेल्पफूल आसा. ओके. सो ती हेल्प करता खूब. सो रातचे येवन थोडें कितें करता आनी संडे केन्नाय टायम मेळत म्हणजे जाल्यार. चडशें किचन तुज्या अंडर आसना? ना, सगळें इनचार्ज माय आमची. आनी ती बरी रांदता. शी इज अ व्हेरी गूड कूक. सो तुजे कडल्यान कितले पदार्थ शिकला? ऑलमोस्ट सगळेंच म्हणूं येता. तुजे कडल्यानूच? म्हाका पयलीं कांयच कळनाशिल्लें, सगळें तिणेंच शिकयलां. तातूंत आतां आमी घालतली आलें लसूण पेस्ट. पळय आमी तातूंत मॅरिनेट केला पळय चिकन, ताकाय ही पेस्ट लायल्या जिंजर गार्लीक आनी सेपरेटूय परत कांदो फ्राय करतना आमी थोडी घालपाक जाय. ग्रेवी नाशिल्ली आमकां ते? हय हय. आनी ही एक्स्ट्रा 1 टीस्पून घालपाची. चिकनाक ती आले लसूण लागतली, ताजी टेस्ट येतलीच, पण ती ग्रेवी जेन्ना आमी करता ते ग्रेवीकूय सारकी कांद्यांक ती टेस्ट लागतली. आतां जो रॉ अरोमा आसा पळय तो मातसो वचसर मातशें आमकां बरें फ्राय करपाक जाय. तातूंत वतले थोडे ग्रीन चिलीज. सो नांवूच ताजे आमी चिकन चिली, जो चिली भरपूर जाय. सो कांदो, आले लसूणची पेस्ट, हरवी मिरसांग आनी आतां वतले टमाट. आनी जितले आमी हे बारीक कापून घेतले तितले ते एकजीव जावपाक बेगीन जातले आनी ग्रेवी बरी जातली ताजी. आतां ऑलमोस्ट 2 टोमॅटो घेतल्या मिडियम सायज. आतां सामके बरें सॉफ्ट जावपाक जाय टोमॅटो. आतां हे आमचे बरें सॉफ्ट जाला. सो आतां आमी भितर चिकन घालया. मॅरिनेट केल्लें आसा पळय आमचें तें. एक्चुली अशें शिजता पण थोडेशें आमी उदक घालूं येता भितर आनी कवर करून दवरपाचें शिजोवपाक 15 ते 20 मिनटां. ओके, सो कांदो टमाट जी आमी बेस तो तयार केला ग्रेवी करपाक आनी ताजे वयर आमी मॅरिनेट केल्लें चिकन घातलां आनी हें चिकन शिजपाक आमकां अरावंड 15 ते 20 मिनटां लागतली. सो आमी आतां शिजोवन घेता. सो चिकन आमचें ऑलमोस्ट शिजला अशें दिसता. आनी हितून आमी कांय उदक घालूं नाशिल्लें पण ते चिकनाचेंच उदक सुटून ऑलरेडी ग्रेवी कशी जाल्या. आतां भितर आमी तो मसाला केल्लो पळय ड्राय मसाला. ओके, ह्या मसाल्यान आमी कोरिएंडर घातिल्ले, सीड्स जिरे घातिल्ले, मागीर 2-3 वेलची उडयल्ल्यो आनी पेपरकॉर्न्स घातिल्ले. सो हो ड्राय मसाला आमी खूब बरो बारीक करून घेतलो. आतां तो आमी घालपाचो. सो बेस्ट थिंग आमचे चिकनाचें की आमी हे गोवन स्टायलीन करता. सो गोवन म्हणलें काय आमकां हो गरम मसाला. आमचो गरम मसालो. एक्चुली हे चिकन चिली हो चायनीज डीश पण तातूंत मसाले अजिबात येना, तातूंत सगळे सॉसीस येता आनी वंदितान सांगिल्ले प्रमाणे इथे आमकां चड सॉसीसूय इतले बरे न्ही, स्पेशली अजिनोमोटो बी. सो हांगासर आमी टिपिकल आमचे गोवन स्टायलीन चिकन चिली करतात. पण भितर आमी थोडे तरी टोमॅटो केचप घालतली फॉर अ टेस्ट. मातशी टेस्ट बरी येता आमचे कितें तरी थोडे करपाक. ओके, सो जर आमकां गरम मसाला असोच करून घेवपाक जाय की आमचे रेडीमेड आसा तोय घालूं शकता आमी हितून? घालूं शकता पण हाजी टेस्ट मातशी डिफरंट. डिफरंट स्पेशली हेजोच मसालो. हाजोच मसालो. सो तुका ऑप्शन ना ते करपाक परत त्रास पडटा जाल्यार आमी आमचो यूज करूं शकता. बिकॉज आमचे सिमिलर आसता न्ही स्पायसीस सगळे. तर हरशीं पण आमकां हे सगळ्याक जे गरम मसाले आसा हे सगळे घरान आसतात. सो आमकां ग्रायंड करून ते घालपाक व्हडलेशे त्रास ना.
मागीर एक पिंच ऑफ शुगर आमी घालपाची आहा थोडी भितर. सो टोमॅटो सॉसान ती एक थोडीशी. टँजी टेस्ट येतली पण त्याच्या बरोबर आमी थोडे साखरूय घालता गोडसाणी खातीर. चड मीठ नाका बिकॉज आमी ऑलरेडी घातिल्ले चिकनाक लायिल्ले पयलीं आनी थोडी ओली कोथमीर वयल्यान घालपाची. सो खंयच्याय डिशाक जेन्ना आमी करता तिका फिनिशींग टच हो कोथमीरूच दिता. सारकें. सो भरपूरशी आमी भितर कोथमीर घातल्या. आनी हे नॉर्मली तूं कित्या बरोबर सर्व करता? हे एक्चुली चपाती बरोबर चड बरें लागता. चपाती बरोबर. जाय जाल्यार रायसा बरोबरूय खावं शकता. सो युअर विश पण चपाती बरोबर चड बरें लागता. आतां हो ड्राय मसाला घातला न्ही तो मातसो ताका फ्लेवर येवपा खातीर एक जस्ट 5 मिनिट्स आमी मातशी फ्लेवर दवरुया आनी मागीर बंद करुया. ओके सो आमचे हांगासर गोवन स्टायल चिकन चिली रेडी आसा आनी कितले फास्ट जाता तुमी पळयले आनी इनग्रिडियंट्सूय जे आसा ते इजिली घरान अवेलेबल आसा तेच आमी घातला. करपाकूय चड टायम लागना अशें इन्स्टंट अशें हे डिश आनी डेफिनेटली खूब टेस्टी जातले. तर पळयात हाजो रिकॅप. गोवन चिकन चिली साहित्य: चिकन, उबो चिरलेलो कांदो, आलें लसूण पेस्ट, मीठ, चिमूटभर साकर, तूप, उबो चिरलेल्यो मिरसांग्यो, कोथमीर बारीक चिरलेली, लिंबाचो रोस, तेल, टोमॅटो केचप, हळद, मिरयां, कोथमिरी, लवंगां, जिरे, वेलची हाचो पिठो, बारीक केली टमाटा, ग्रीन पेस्ट करपाक कोथमीर, आलें, लसूण आनी हरव्यो मिरसांग्यो. चिकनाक ग्रीन पेस्ट, मीठ, लिंबाचो रोस, हळद लावन 1 वर मॅरिनेट करपाचें. कायलीन तेलार 4 उबे चिरलेले कांदे घालून तळसून घेवपाचे. तातूंत आलें लसूण पेस्ट, 4-5 हरव्यो मिरसांग्यो, बारीक केल्ले टमाट घालून बरें तळसुपाचे. मागीर तातूंत मॅरिनेट केल्ले चिकन घालून शिजोवन घेवपाचे. सुको गरम मसाला पावडर घालपाचो. रुचीक मातशें टोमॅटो केचप, इल्ली चिमूटभर साकर, मीठ, ओली कोथमीर घालून परत शिजोवन घेवपाचे. गोवन चिकन चिली उपरांत आतां आमचो दुसरो पदार्थ आमी करतली तो आसा भरिल्ले बांगडे. आनी भरिल्ले बांगडे हो असो पदार्थ आसा की खुबश्या घरांनी करतात पण सगळ्यांची जी करपाची पद्दत आसा ती वेगळी आसता. सो आज आमी पळोवया की आमकां वंदिता आपल्या तरेची कसली पद्दत दाखयतले ते आनी हेका साहित्य कितें लागता ते. सो वंदिता आमकां भरिल्ले बांगडे करपाक साहित्य कितें कितें? हांगा हांवें घेतल्या 5 बांगडे. जेन्ना भरिल्ले बांगडे करता पळय तेन्ना मातशे व्हडले बांगडे घेवपाक जाय बिकॉज भितर स्टफींग वता न्ही. सो व्हडले बांगडे 5 आनी कांदो जर 5 बांगडे घेता जाल्यार 5 मिडियम सायज हे अनियन 5 घेतला आमी कांदे घेतला आनी बारीक चिरपाक जाय कित्याक भितर वता न्ही तो स्टफींग सो खूब बारीक चिरूंक जाय. थोडीशी ओली कोथमीर बारीक एक घालायचो 1 इंच बीन बारीक आले किसूंक जाय. आतां हांवें हांगा लवंगां आनी मिरयां घेतल्या पळय ती आमी वदळ केली तशीच ड्राय मसाला करपा खातीर पयलीं मातशी रोस्ट करपाची आनी बरी बारीक फक्त लवंगां आनी मिरयां? हय हातून ओन्ली 2 मसाला वता. हातून आमी तुमी पयला आसता हिरवी मिरची खंयच घेवंक ना बिकॉज हातून ती तिखसाण कवर अप जाता आनी मातसो डिफरंट फ्लेवर येता ताका. मागीर बांगड्यांक लावपाक आमी घेतला हे रेड चिली पावडर आनी हळद, फ्राय करपाक ऑयल आनी ताका लावपाक मीठ आनी आमटान थोडीशी घालपाची हातून मिक्स एक मातसो टँकी फ्लेवर. रवो रवो आमी घेतला रव्यान फ्राय करून मातशी फ्राय करपाक. ओके सो फर्स्ट स्टेप आमकां कितें हे बांगडे उजरावचे पडटले आनी बांगडे सारके. सो ते कशे उजरावपाचे ते मातशें दाखया. ओके शुअर. सो हे बांगडे आमी उजरायला तुमी पळयला आसतले भितरलो जो कांटो आसा पळय नॉर्मल बांगडे उजरायल्या उपरांत ते ओपन करपाचे आनी भितरलो कांटो आसा तो सारको तो काडचो पडटा. समज तो कांटो उरलो जाल्यार तुजें ते सारकें जावपाचें ना. सो ही एक्चुली व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेप. सो हे अशें तुमी पळयता आसतले सारके बरें उजरावन घेवपाचें. ओके ओके तुका येता उजरावपाक हे उजरावन घेतला माय कडल्यान? माय कडल्यान ट्राय करता पूण तितलें सारकें जायना. ओके सो ऑपोजीट सायडीन अशें हे कट करपाक जाय आनी तातूंतलो कांटो काडपाक ओपन जाय. करपाक बरें मेळटा. हाफ ओपन जाताच न्ही हय एक्चुली. सो ते फूल ओपन करून अशें ओपन करून भितरल्यान कांटो. ओके ओके सो फर्स्ट स्टेप व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी बांगडे क्लीन करून घेवपाक जाय तातूंतलो कांटो काडपाक जाय कित्याक कांटो तुमी भरिल्ले बांगडे करपाक कांटो मेन काडचोच पडटलो. सो आमचे फर्स्ट स्टेप जाले हे. आतां ताका आमी थोडें मीठ लावन घेवया. ओके ओके मागीर हळद म्हणजे नॉर्मली जे आमी फीश फ्राय करता तशेंच लावपाचें परत. आतां हितून इल्लो मिरचीचो पिठो घालपाचो वयर. ओके हळद आनी मिरची जशी आमी नॉर्मल लायता पळय पण हे भितरल्यानूय लावपाचें. ओके
ओके, सो बांगड्यांक आमी हळद मिरसांगेची पावडर आनी आमी मीठ घालून हे बरे आमी ताका मॅरिनेट करून घेतला. सो मेन तिखसाण जी आसा ती ही ऑलरेडी आमी ही मिरची पावडरान ते यूज करतले हेका, कित्याक आमी कांद्यांकूय भितर परत मिरसांग घालपाक जाय आमकां ना आणि मिरसांग ना तो वत घाली मसालो ओके, तितलेच. तातूंत मातशी तिखट लागता. सो तिखसाण जी आसा ही भायल्यानूच बांगड्याक. हय, भायल्यान आनी हातूंनी मातशी तिखट लागता. भितर तो तुमकां पळयतलो खाताना झणझणीत असो वास येतलो, कांद्याक बरो फ्लेवर ओके. येतलो. बांगडे आमचे रेडी आसा. आतां आमी स्टफींग करून घेवया. कांद्यान आमी घालतली हातूंत घातलें मीठ, थोडी ओली कोथमीर, थोडे आले किसपाचे भितर. सो हितून आमी जिंजर गार्लिक पेस्ट बी अशी काय घालूंक ना, डायरेक्ट आमी आलेच घालतात. जशें पयलीं सांगलां की सगळ्यांची करपाची पद्दत वेगळी आसा. तुमी थंय पळयतना तुमकां दिसता अरे हें घालूंक ना तें घालूंक ना, पण ही स्टायल जी करता ती वंदिताची आपली ओन स्टायल. मागीर हो आमी ड्राय रोस्ट करून घेतलेलो पळय पेपरकॉर्न्स आनी लवंगाचो पावडर तो थोडो घालपाचो, चड ना. चड घातल्यार चड तिखट जाता. ओके. एक हाफ टीस्पून. सो मेन फ्लेवर जो येतलो तो हो मिरयाचो आनी हेचो लवंगाचो. मागीर आमटान थोडीशी घालपाची. सो आमटान पेस्ट आसा जाल्यार आमटान पेस्ट करूं शकता किंवा तुमी आमटाणीचो कोळ घालूं शकता. आमी चडशे जेवणाक आमकां आमटाण ही लागताच कसल्या ग्रेवीन घालपाक किंवा नुस्त्याक लावपाक. सो बेस्ट थिंग आमटाण जर आमी थोडी गरम उदकान भिजत घालून ताची जर पेस्ट करून आमी फ्रिजान स्टोर करूं शकता आनी जेन्ना तुमकां हे कित्याक यूज करपाक जाय तुमी ते यूज करूं शकता. आतां हें चमच्यान हें करता, हातांतूच मातशें बरें हें केलें न्ही चड बरें लागता. ओके, सगळे ते मसाले सारके ब्लेंड जातले. blend जाता. सो ह्या स्टफिंगान आनी काय वचचें ना, इतलें स्टफिंग ना, हें. इतलें जातलें. सो सारकें सिंपल अशें हे रेसिपी आसा ही भरिल्ल्या बांगड्याची. हितून आमी स्टफिंग जें घेतलां तातूंत व्हडलेशें कांयच घालूंक ना, फक्त मिरी आनी लवंगाची पावडर, भितर मीठ आनी कोथमीर आनी आमटान थोडीशी. आनी थोडीशी आमटाण. आतां आमचो वायट दिसता न्ही, सो एक हाका मातशी थोडी हळद घालूं येता. स्टफिंग रेडी आसा, बांगडे रेडी आसा. ओके. आतां ते स्टफ करून बांदपाक एक वेगळी पद्दत आसा. ओके. सो ते आमी करुया. बांगडे भरता म्हणसर आमी हांगा तावो तापत दवरला, ताचेर आमी तेल घालून घेवया. तो पर्यंत तेल बरें तापतलें. ओके. थ्रेड्स घेवपाच्यो. एका बांगड्याक 2 थ्रेड वतल्यो. ओके. एक थ्रेड फुडें एक थ्रेड अशी फाटल्यान. मागीर हो बांगडो भरपाचो. ओके, सो स्टफिंग हे भायर पडपाक उपकारना म्हणून ताका लागून आमी ते सुतान बांदतात तेका. बांदना न्ही जाल्यार हें स्टफिंग भायर पडटलें. ओके. एक मातशें फुडें बांदपाचो, एक फाटल्यान, सो दॅट तें टायट उरता. ओके. खावपाक दितना मागीर तें कट करून दिवपाचें. ओके, सो हो मेथड तूं कोणा कडल्यान शिकला, म्हणजे ही पद्दत अशें म्हज्या माय करपाचें? कडल्यान. माय कडल्यान. तिचे भरिल्ले बांगडे आमच्या घरांत फेवरेट, सगळ्यांक आवडटा. ओके. आनी तुज्या घरा हीच पद्दत आसताली अशीच करपाची काय डिफरंट कितें करताली का अशीच सेम? ना, आमी नॉर्मल बांगडे फ्राय आमी केन्ना अशें करूना. भरिल्ले बी करूं नाशिल्ले? ना, हांवें हांगाच येवन तें पळयलें आनी म्हाकाय आवडटा तें. ओके. तर तुमकां दिसता की भरिल्ले बांगडे करपाक खूब डिफिकल्ट आसा आनी ते कशें स्टफिंग भितर उरतले किंवा ते स्टफिंग भायर येतले किंवा कांटो कशें काडटले हे टेंशन जर तुमच्या मनान आसा आनी जेका लागून तुमी केन्नाच बांगडो करूं नाशिल्लो तर तुमकां हे खूब सोंपेपणान हांगासर वंदितान दाखयलां की ते बांगडे स्टफिंग कशें करपाचें, तेजे कांटो कसो काडपाचो आनी ते स्टफिंग भायर पडचें न्ही म्हणून ते आमी कशें सुतान ते सारके बांदून ते फ्राय करपाचे. सो स्टेप बाय स्टेप आमी हांगासर हो प्रोसिजर दाखयला. सो करपाक तुमकां सारकें सोंपें पडटलें हे. सो हे आतां स्टफ जाल्ले बांगडे आमी ताका रवो लावया थोडो केअरफुली. आमचें तेल तापिल्लें आसा. वतलें तातूंत. आनी स्टफिंग तुमच्यान जाय जाल्यार घालूं येता एक्स्ट्रा उरलें तशें. सो रव्यान आमी सारके बरें हे रोल करून घेतला जेका लागून ते स्टफिंगूय ऑलमोस्ट क्लोज जाता ते.
आणि बारीक रवा घेतला की एकदम हेचो पीठ कशें घेवपाचें मिक्सराक लायल्यार चड बरो. सो हितून रव्यान तांदळाचें पीठ सुद्दां मिक्स exactly करून तेच म्हणून घालता. म्हणटा. थोडे रवे आनी तांदळाचें पीठ आमी तशी यूज करता. ओके. सो दोनाय वाटेन आमी आतां हे बांगडे बरे भाजून घेतली आणि वंदितान सांगला तशी आमकां गॅस खूब बारीक करपाक जाय कित्याक ते बऱ्या पैकी शिजपाक जाय. कित्याक कांदो आमी तो हरवो घातला सो तो बांगड्या बरोबर तो कांदोय शिजतलो आणि आमकां ती परफेक्ट अशी टेस्ट येतली. आमचे भरिल्ले बांगडे बरे तळून हांगासर रेडी आसा आनी तुमी पळयात आमी हे बांगडे कशे केला ते पळयात हाजो रिकॅप. भरिल्ले बांगडे करपाक आमकां लागता 5 बारीक चिरलेले कांदे, 5 बांगडे, ओली कोथिंबीर, लवंगां मिरयां भाजून केल्लो पिठो, मिरसांगेचो पिठो, हळद, आमठाणेचो कोळ, रवो आनी तेल. बांगडे उजरावन कांटो काडून घेवपाचो. बांगड्यांक मीठ, हळद आनी मिरसांगेचो पिठो बरो लावन घेवपाचो आनी ते मॅरिनेट करपाचे. स्टफींग करपाक बारीक कांद्यान मीठ, ओली कोथिंबीर, आले इल्ले किसून, लवंगां आनी मिरयाचो पिठो, इल्ली आमठाण आनी इल्ली हळद घालून बरें मिक्स करून घेवपाचें. हे स्टफींग बांगड्यान भरून सूत बांदून घेवपाचें. तव्यार तेल घालून तेल गरम जातकच बांगड्याक रवो लावन बरें तळून घेवपाचें. रेडी आसा आमच्या आयचे 2 टेम्पटिंग पदार्थ टेस्ट करून पळोवपाक आणि हांगासर आमच्या खातीर फूल ट्रीट हांगा तयार केल्ली आसा. रायस, करी आणि ताच्या बरोबर गरम गरम चपात्यो. सो हे सगळें हांव एन्जॉय करपाचें आसा आणि आमच्या बरोबर आसा वंदिताची सासू जिणे जेजे कडल्यान वंदिता चडशे रेसिपी शिकला आणि आयचे जे पदार्थ केला भरिल्ले बांगडे स्पेशली ते तिजेच कडल्यान शिकला. सो तिकाच आमी विचारया की तिणे शिकयलो पदार्थ वंदितान कसो केला तो आणि तिचेच एक्सपर्ट कमेंट घेवया आमी. सो आई कसो जाला आयचो भरिल्लो बांगडो? तुम्ही करता तसोच जाला सेम? ओके. तुम्ही आमच्या पळोवप्यांक कितें तुमी आतां इतले वर्सां तुमचो एक्सपिरियन्स आसा जेवणा बद्दल सो आमच्या पळोवप्यांक तुमी कितें टिप्स दिवं शकता? बरें हुमण बरें कांदो बिनो घालून बरें फोंडां बिनां मारून करीत न्हू तोर बी घालून अशें तोरां बी हुमण बरें जाता. तशेंच नुस्तें बरें आमटाण बिमटाण लायलें न्हू रवो बीन बरो ते फ्राय केलें न्हू ते बरें लागता तशें. ओके. सो तांचे कडेन तशेंच आसता जेवण. आनी जेवण तशें तुमीच करता हांगासर सो चडशें गोवनूच करता गोंयचेच? हय सगळें करता. आईचें जेवण हे सगळ्यांकूच खूब आवडटा आणि चपाती आवडटा, चिकन आवडटा. ओके. सो वंदिता तूं तुजे कडल्यान भरपूर शिकला सो तूं सांग जेवणा बद्दल. ना तिचे स्पेशली नॉन व्हेजाक कोण लागना. चिकन बीन आमी केन्ना हात सुद्दां लावपाक बसना सगळें ती तीच करता. करता. आमी ओके. फक्त तिका सायड हेल्प करपाची सपोर्ट मातसो कट करून दी चिरून दी मिक्सर लावपाचें तितलें काम करता पण मेन सगळे मसाले हे ते तिचे आसता. ओके. आवडटा सगळ्यांक. सो आमची आईची रेसिपी ही आईन जी शिकयल्या ती आमी खावन पळयता आणि तुमी खावन पळयात कशें लागतलें. डेफिनेटली खूब बरी जाल्या ही कळटाच पळोवनूच कितें बांगडो बरो भाजून आयला. परफेक्ट ब्लेंड तुवें सांगिल्लो मसालो मिरयां आनी लवंगां मेन तो ताची परफेक्ट टेस्ट येयला आनी भायल्यान आमी एका बऱ्या पैकी आमठाण आनी ती मसाले सगळे लायिल्ले ताका लागून तो भायल्यानूय बांगडो खातना विदावट स्टफींग सुद्दां तो तितलोच रुचीक लागता. आनी तो बेस्ट आमी जेन्ना भरलेले बांगडे तेन्ना शीत हुमणय जायत आसता सो ते मागीर हांव खातलेंच.
आता आमची नेक्स्ट डिश जी आसा गोवन चिकन चिली. ही बेस्ट वता ती चपाती बरोबर. सो हांव हे चपाती बरोबर टेस्ट करून पळयतले. सो गरम गरम चपाती आमच्या खातीर हांगा दवरल्या करून. रियली टू गुड. खरंच खूप बरें आला. त्याचे मसाले परफेक्ट पडला, मीठ बाकीचे सगळे हे. आणि मेन म्हणजे ती आम्ही कांदा टमाट्याची ग्रेव्ही केली ती सारखी ग्रेव्ही जावन आयला ॲक्च्युली. म्हणजे ते कांदो बी सारको परफेक्ट शिजला. म्हणजे त्या चडशी जेवण करपाची संवय ना तरी सुद्दां ते ऑन कॅमेरा तेणें परफेक्टली नर्वस जायनासतना परफेक्ट हांगासर डिशीज आमच्या खातीर केला. आनी आमी हें सगळें सोंपोवपाचें आसा. डेफिनेटली परफेक्ट ट्रीट आमच्या खातीर आसा ती आमी पुरी करतली. पण ताच्या पयलीं वंदिता तुका खरेंच मना पासून देव बरें करूं. तुवें इतलो टायम काडून आमकां हे रेसिपीज दाखयल्यो. तूं खूब बिजी आसता तरी पूण वेळ काडलो आनी आमच्या पळोवप्यां खातीर तुवें हे इतले बरे रेसिपीज दाखयल्यो. म्हाका दिसता सगळी जी आसा ती मुद्दम ही करून पळयतली कित्याक सगळ्यांक हे डिशीज चडशे आवडटा. ताचे बरोबर आई तुकाय मना पासून देव बरें करूं. आमी बरें देव बरें करूं तुमकां बी. थँक्यू. आमकां खूब आवडले तुमी. सो अशें सगळे वेगळ्यो रेसिपीज शिकपाक आमी रोखडीच तुमच्या वाठारांत येतली, तुमच्या कडल्यान शिकून घेतली आनी आमचे सगळे पळोवप्यां पर्यंत पावयतली. तो पर्यंत पळयत रावात स्वादास्वाद. देव बरें करूं.